नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. खुबश्यो घडामोडी घडल्यात फाटली 24 वरां भितर. असेंब्लीचें सेशन धरून गोंयांत जावपी कोवीड ट्रायल्स आनी त्याच बरोबर गोंयच्या शारांतली आनी गांवांतली परिस्थिती. सगळे रिपोर्टर आमचे जॉइन जाले आमकां. हांव सुरवात करतां आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा कडच्यान. थंयच्यान मागीर मडगांव वतले, मागीर मोर्ल्या वतले. विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर बॉर्डरी वेल्यान. ज्या जाग्यार कंटेनमेंट झोन आसा त्या जाग्या वयल्यान आसा जंय कंटेनमेंट झोनाचें डिसमेंटलिंग सुरू जालां. हांव क्विकली लौकिकाक घेतां. लौकीक, कितें आहा असेंब्लीची बाबतींतली परिस्थिती? प्लीज टेल अस. असेंब्लीचें सेशनूय कर्टेल जालां. वॉट वॉज द बिझनेस टुडे आनी वॉट ट्रान्सपायर्ड टुडे? ओके, प्रमोद, पयलीं अनाउन्स केल्लें तशें 10 दीस सेशन घेवपाचें आसलें. 27 जुलय ते 7 ऑगस्ट मेरेन अशें 10 दिसांचें सेशन प्लॅन केल्लें. ऑगस्ट मेरेन, ऑगस्टाच्या सेकंड वीक पर्यंत चलपाचें आसलें सेशन. पण काल तेंच्यांनी आनी एक नोटिफिकेशन काडलें की हेच्यो ज्यो कमिटीज आसता तेंच्यो मिटिंगो बी घेवपाक मेळच्यो ना म्हणून. आनी काल 2 तारखेच्यान आमदारांचे प्रश्न घालपाकूच सुरवात जाल्ली. म्हणजे 10 दिसां खातीर 10 दीस प्रश्न घालपाचे आसता. डिपार्टमेंट वायज जसं शेड्यूल दिला तेवूय सुरवात जाली. म्हणजे अचानक काल तेंच्यांनी मागीर डिसायड केलें की ऑल पार्टी मिटींग घेवया की असेंब्लीचे सेशन 10 दीस घेवचे वा कमी करचे अशें. पयलीं आमकां आयको येतालें ते 5 दिसाचेर वा 2 दिसांचेर तरी येतले म्हणून. आयज ऑल पार्टी मिटींग जेन्ना स्पिकरान आपयली थंय सगळे ऑल पार्टीचे मेंबर येयले. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, चर्ची बाबिल्लो, गव्हर्मेंटातले मेंबर्स आसले. माविन गुदिनो जे लेजिस्लेचर मिनिस्टर ते आसले. तेंची मिटींग जाल्या उपरांत तेंच्यांनी ठरयलें की 10 दीस बी कांय ना, एकूच दीस हे सेशन जातलें. आपण सेशनान बिझनेस कसो आसता म्हणजे हे सेशन कशें आसता, फाटले फावट फेब्रुवारीन सेशन घेतलेलें आनी बजेट मुख्यमंत्र्यान मांडलेलें. तेजेर आतां डिस्कशन जावन ते बजेट पास करून घेवपाचें आसता ह्या सेशनान. कारण फाटले फावट ते म्हणजे पयलीं ते मार्चान बी घेताले व्हडलें सेशन घेवन. आतां खूब फाटलीं 2-3 वर्सां ते हितून मनसून मोठे सेशन घेवन मनसुनान बजेट पास करून घेतात. सो हे सेशन खूब इम्पॉर्टंट आसता. कारण जे बजेट मानलां तेजेर डिस्कशन जावन ते पास करून घेवपाचें आसता ह्या सेशना भितर. आनी तितून डिपार्टमेंट वायज, हेड वायज तितून डिस्कशनां जाता. सगळे आमदार तेजेर उलयता आनी दिसान दीस प्रत्येक मंत्र्याचे सकयल डिमांड पास जाता आनी मागीर हे सेशन सोंपता. सो एक दिसाच्या सेशनान आतां कितें करतले म्हणजे फाटल्या सेशनान फक्त वोट अकाउंट घेतलेलो थोड्या दिसा पुरतो. आतां ओपोजिशनान डिमांड केला की हे बजेट जे मांडलां फाटले जे अनाउन्समेंट आहा ते जावंक शकना. फायनान्शियल क्रंच वा जे आतां परिस्थिती आहा कोविडाक लागून ते पास जावंक शकना. त्या खातीर ते बजेट रिसेट करपाची गरज आहा. सो ते फूल पास करूंक आमी दिवचे ना म्हटले. अशें ओपोजिशनान मागलें की फूल बजेट आमी पास करपाक दिवचे ना. जाय जाल्यार तेंच्यांनी 4 म्हयन्याचे वोट ऑन अकाउंट ह्या सेशनाक घेवचे, जे 1 दिसाचे सेशन आसतलें. तेच्या उपरांत बजेट रिसेट करून मागीर तेंच्यांनी फुडले बजेट हे करून घेवचे. हेजेर आमी मुख्यमंत्र्याक विचारलें की बाबा तुमी अशें करतले जाल्यार म्हणपाक लागलो आमी फक्त 1 दिसाचें सेशन जातलें हें डिसायड केलां. तितून बिझनेस कितें आसतलो हे BSC बिझनेस एडवायझरी कमिटी आहा ते ठरयतले. कितें बाबा क्वेश्चन आवर घेतले काय कितें एके दिसाक वा कितें बिझनेस आसतलो त्या दिसाचो तो मागीर ठरतलो. तेन्नाच आपूण सांगूंक शकता कशें कितें आसतलें तें म्हणून. हे जालें सेशनाचें. मागीर दुसरे पणजेन ते कोविडाचे हितून चड राजकारणाचे आरोप प्रत्यारोप पळोवपाक मेळटा. आयज तशेंच जालें विजयान थोडे आरोप केले. मुख्यमंत्र्यान ते परत रिप्लाय केलो तेंकां. विजयाचे थोडे आरोप बाबू कवळेकाराचेर आसले TCPक धरून. ते आतां ते बाबू आतां सांजचो रिप्लाय करता. हें चालू आसा ते पणजेन. या थँक्स अ लॉट लौकीक. जर गरज पडल्यार येता तुजी म्हऱ्या परत. बट मडगांव वच्चे पयलीं मोर्ल्या वतात. विवेक प्रभू आनी एकूच पॉयंट या लौकीक क्विकली. एकूच मागीर स्पीकर मेळ्ळे. आमकां स्पिकराक विचारलें बाबा एके दिसाचें सेशन घेतलें खुबश्यो गजाली उरतल्यो. सो तेणी एक हिंट दिलें की आमी अशें वर्बल डिस्कशन केलां की मोठें सेशन डिसेंबरान घेवचें परिस्थिती पळोवन. डिसेंबरान हरशीं चडशें सेशन जायना. सो डिसेंबरान मोठें सेशन घेवपाचो विचार एक तेंचो चल्ला. या थँक्स अ लॉट लौकीक. मडगांव सावयो आसा आमचे बरोबर. सावयो, मडगांवची कितें परिस्थिती? मोती दोंगरा वयली टेस्टी धरून बाकीचे अपडेट्स ज्यो आसात, कितें आहा परिस्थिती मडगांवची? सर, मोदी दोंगरार काल पयर आमी 986 टेस्ट केले म्हणून आयकलें. तांतले 6 पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या, बाकी सगळे नेगेटिव्ह. आयज सर फातर्पा एरियान थंय केसीस 23 ऑलमोस्ट क्रॉस जाल्यात. थिंगा सर तेणी आतां कंटेनमेंट झोन म्हणून 2 वॉर्ड डिक्लेअर केला. तशेंच सर एक फॅमिली 2 दीस जाले कोलवा क्वॉरंटायना आहली.
तेंचे टेस्ट पॉझिटिव्ह येवन तांकां काल राती हेणी टू द कोविड सेंटर व्हरपाक वयला. येस सर. या सो तशेंच नुवें सर एक वर्कर ऑफ इन द इंडस्ट्रियल वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट तोय थिंग रावतालो तोय पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. सो तेकाय कोविड सेंटरान वयला. सर तशें क्लाफासाचो स्टाफ जो हे आहलो तोय भितर नेगेटिव्ह मेळ्ळा. सगळे तेगे जे वर्कर आहले कामदार ते नेगेटिव्ह मेळ्ळे. सर म्हजो रिपोर्ट जो आमी केलो जेन्ना हांव क्लेफासा इन टच येयलो तोय बी सर नेगेटिव्ह मेळ्ळा. This is I think I am negative. I think for me this is a great news. सावयोची काल टेस्ट जाल्ली एज अ पार्ट ऑफ कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग विथ क्लाफास आणि एक सावयोचाय रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयला विच इज अ व्हेरी नायस थिंग. सो म्हाका दिसता विक्रमान बी टेन्शन घेवपाची गरज ना. वास्को रावन सुद्दां सद्याक तरी आमच्या रिपोर्टाचे रिपोर्ट जे आसात ते नेगेटिव्ह येतात. सावयो थँक्स अ लॉट फॉर दॅट अपडेट अँड स्टे सेफ. एकदा रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयलो म्हणून घाळपण बी करनाका. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. हांव मोल्ल्यां वता. विवेक परत जॉईन जाला आमकां. विवेक कितें आहा परिस्थिती? प्रमोद पयलीं हांव हेजो फोंडेचो तुमकां डिटेल सांगता. जे प्रमाणे काल पर्यंत 18 केसी आशिल्ल्यो फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर ते तितूर आनी 45 टेस्ट ज्यो काल दोना उपरांत जाल्ल्यो तितूर आनी 6 जाण पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. तितूर 2 होमगार्ड आनी 1 कॉन्स्टेबल मेळ्ळा. आनी सध्या 21चेर आंकडो पावल्लो आसा. म्हणजे टोटल 21 केसी जाल्ल्यो आसा. आनी आतां गोव्हर्मेंटान काल जे डिक्लेअर केल्या उपरांत ट्युरिजम सेक्टराक लागून ज्यो बॉर्डरी ओपन केल्या आनी ट्युरिस्टांक लागून जे बॉर्डरी वयल्यान भितर एंट्री दिवपाक लागून तेका लागून आयज आमी मोल्या आसा आनी मुद्दाम पळोवपाक येयल्ले की कशे पद्दतीन हांगासर चेकअप चालू आसा. तर हांगासर पळोवपाक शकता की PI नवलेश देसाय हांगासर आसा. आनी जेन्ना गाडी मोल्या चेकपोस्टांतल्यान भितर सरली जाल्यार हांगासर पयलीं थर्मल चेकअप तेंगेलो हांगा आसा. स्कॅनर आसा थंय चेक केलो वता. तेज्या उपरांत थंय मुखावयले डिटेल घेतात. आनी त्याच प्रमाणे सपोज जर तेंचे कडेन सर्टिफिकेट आसता की आय एम जे नेगेटिव्ह म्हणून जर समज तेंच्यांनी सर्टिफिकेट हाडलें जाल्यार तेंकां डायरेक्ट होम क्वॉरंटायन करता. जाल्यार सपोज जर ना जाल्यार तेंचे कडेन दुसऱ्या पद्दतीन म्हणल्यार पेड क्वॉरंटायन आनी होम क्वॉरंटायन म्हणल्यार आयज जवळ जवळ 28 जे आहा लोकांक जे हे केल्ले आसा होम क्वॉरंटायन केल्ले आसा. आनी 19 जाणांक पेड क्वॉरंटायन केल्ले आसा. आनी 2 जाण सर्टिफिकेट घेवन आयिल्ले. सो सध्या मोल्या म्हणटा आमी म्हणटा पळय पण सुरळीत अशें लोकांक बेश्टेच सोडिना भितर. सगळे चेक केल्यार आनी सगळे डिटेल घेवनूच तेंकां मोल्या गेटींतल्यान तेंकां सोडिल्ले वता. या विवेक थँक्स अ लॉट. गरज पडल्यार येता तुजी मरे परत. थंयच्यान हांव इम्पॉर्टंट वता महेश घाडी आमचो सिनियर रिपोर्टर आमचे बरोबर आसा. आनी एक हेल्थाच्या विशीं कांय मेजर गजाली आसात आज ज्यो आमकां जाणून घेवच्यो पडटल्यो. सगळ्यांत पयली जी गजाल आसा ती म्हळ्यार ICMRन भारत लॅब्सा बरोबर मेळून जे फर्स्ट वॅक्सीन ट्रायल स्टार्ट करपाची ठरयल्यात 7 जुलय सावन. तातूंत भितर गोंयांतलें एक हॉस्पिटल आसा आनी तेंय बी धारगळे आहा. सो वॉट आर द डिटेल्स अबावट इट आनी कशी ह्यो गजाली जातल्यो आमी महेशा कडच्यान जाणून घेवया. महेश कितें आहा डिटेल्स तुजे कडेन? प्रमोद पयलीं हांव एक सांगूंक सोदता की आयज वजरे आनी एकटो पेशंट पॉझिटिव्ह सांपडला. तो फायर ब्रिगेडीन कामाक आसतालो. काल थंय 2 सांपडले आनी तेंची ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसली ते वेर्णा कामाक आसताले. ते 2 सांपडले. सो दुसरें म्हणजे आनी एक पेडण्या एक बरी खबर आयकूंक आयली की पेडण्याचे जे रेडकर हॉस्पिटल म्हणजे हायवे कुशीक आसा त्या हॉस्पिटलाक सध्या ट्रायल बेजीस करपाक ताका परमिशन मेळ्ळा. पूण ताका अजून फायनल अप्रुवल हातान येवंक ना. हांव त्या दोतोरा कडेन उलयतालो. ते म्हणटाले अजून फायनल अप्रुवल येवंक ना. पूण तेंचे उलोवप चालू आसा म्हणजे डॉक्युमेंट दिवप आनी कितें. सो हांवें त्या दोतोराक विचारलें ट्रायल बेजीस म्हणजे कशें कितें आसतलें म्हणून. तो म्हणटालो कितें की हेल्थी मनीस पेशंट न्ही हेल्थी मनशाचेर ती ट्रायल करतले. ती वॅक्सीन ताका दिवप जातली आनी मागीर ताका ऑब्जर्वेशनाक दवरतले आनी मागीर ताका एक्सपोज करप अशें आसतलें. पूण अजून तांकां फायनल अप्रुवल मेळना म्हणून तो चड डिटेलूय दिना जालो. पूण लोकांक जर अशें दिसत की कोविडाचेर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करता तशें आसना. सो हेल्थी मनीस कोण आसतलो आनी ते बीन कशें अप्रुवल तांकां ICMRूच दितले त्या मनशांक कोणाक ते सिलेक्ट करतले ते मेळ्ळ्या उपरांत ती ट्रायल बेस स्टार्ट जातली. तिसरी गजाल म्हणजे आमकां एक कंटेनमेंट झोना बद्दल एक कन्फ्युजन आसलें पूण ते अजून आमकां कळना कित्याक खातीर आयजूय हेल्थ PC जावंक ना. आमी हेल्थ PCकूय राविल्ले आयजूय जावंक ना. सो थोडेशे गजाली अजून आमकां कळना की अजून म्हणजे फाल्यां एक वेळ जावंक शकता अशें म्हणटात हेल्थ PC. आतां ना म्हणल्यार 12 दीस जाले.
14 13 दीस जाले 13 13 दीस हय हांव मेजता दर दिसाक हय 13 दीस जाले फाल्यां पळोवया 14 दीस क्वॉरंटायन जालें कितें जालें कांय कळना अजून कितें पूण आयज आमकां जे डिटेल्स जाय आशिल्ले जे ट्रायल बी आनी कितें ते आमकां तशें हेल्थ डिपार्टमेंटान कांय मेळोंक ना सो जे आमच्या सोर्सान आमकां कितें सांगलें तेंच हांव तुमकां सांगता आनी कोवीड हॉस्पिटलान अशें आयकूंक येयल्लें की दोतोर क्वॉरंटायन केला पण एज पर हे दोतोर जे कोण स्टाफ आहा तांकां क्वॉरंटायन करतातूच ते सो अशें ना की करिना अशें म्हणजे 8 दीस ते काम करतात 8 दीस ते क्वॉरंटायन आसतात तशें करतात ते आनी इवन हेल्थ जे कोण पेशंट आहा जे हाय रिस्क पेशंट म्हणजे तांकां व्हेंटिलेटर बीन लागतलो तेंचे सद्या कंडिशन स्टेबल आसा एक कंटेनमेंट झोना विशीं जे कन्फ्युजन आशिल्लें ते म्हळ्यार गायडलायन्स की कंटेनमेंट झोन जे एकदां तो लागू केलो की तो काडपा खातीरच्यो ज्यो गायडलायन्स आसात त्यो आमी मोरल्या कितें आहा परिस्थिती ते जाणून घेतलेच पण थंयच्यान आज थंय कंटेनमेंट झोनांतल्यान त्या एरियेक भायर काडपाची प्रक्रिया आयच्यान सुरू जाल्या आनी एक बेजीक गायडलायन आशिल्ली की 28 दिसांची कार्यकाळ मिनिमम आनी खूब जाण म्हणटात की 28 दीस जायनासतनाच कंटेनमेंट झोनांतल्यान ह्या एरियेक भायर काडटात आनी त्याच बरोबर बट बेजिकली थंय जालो अशें की थंयचे सगळे पेशंट बरे जावन घर पावल्यात आनी थंय पॉझिटिव्ह केसीस नात ही थंय वस्तुस्थिती आसा पूण गायडलायन्स एक सांगतात आनी वस्तुस्थिती एक आसा अशी परिस्थिती आहा तुका कितें आयकूं येता ह्या गजालीचेर प्रमोद तेच व्हडलें कन्फ्युजन आसा एक म्हणजे इवन आतां MHAची अशी एक गायडलायन आसा की टिचरांनी बीन स्कुलान बीन वचोंक जायना म्हणून पण आमी गोंयांत पयलें की कंपल्सरी टिचरांक स्कुलान आपयल्यात सो ही जी कन्फ्युजन आहा पळय ती कळपा खातीर आमकां हेल्थ सेक्रेटरीची PC जाय आशिल्ली पूण करेक्ट ती नाशिल्ल्या कारणान आमी आतां कोणाक कॉन्टॅक्ट करप तें कळना कित्याक आमकां सोर्सूच ना सद्या कोणाक कॉन्टॅक्ट करून बाबा हें अशें आसता म्हणून सांगपाक लोकांक कितें तरी ना आय कंप्लिटली एग्री कारण आमी फाटली जे 8 दीस 10 दीस जे सांगतात की कम्युनिकेट हॅव दोज ब्रिफिंग्स ते ह्या कारणां खातीर देर आर गायडलायन्स ऑन ग्रावंड परिस्थिती कितें तरी आसता आनी ही जर सरकारा म्हऱ्या पावयतले ह्या गजालीचेर जर सरकाराक प्रश्न विचारतले जाल्यार सरकारांतलो कोणूच मनीस सद्याक मिडिया मुखारय येना लोकां मुखारय येना आनी फक्त रातीन एक हेल्थ बुलेटीन डिक्लेअर जाता आनी विशय तितल्याचेर सोंपलो सो हे जेन्युइन प्रश्न आसात कंटेनमेंट झोना विशींच्यो गायडलायन्स जावं बाकीचे प्रश्न आसूं लोकांक जे दिसपट्टी जे त्रास जातात वेव्हाराक त्रास जातात किंवा कंटेनमेंट झोनांतल्या लोकांक जे त्रास जातात ह्या सगळे गजाली अशी सरकारा कडेन जर हे प्रश्न पावोवपाक जाय जाल्यार हे ब्रिफींग अत्यंत म्हत्वाचें आहा हें म्हाका दिसता प्रत्येकान लक्षांत घेवपाक जाय सरकारान खास करून लक्षांत घेवपाक जाय थंयच्यान हांव कल्पेशा म्हऱ्या वतां ताजे एरिये भितर एक कंटेनमेंट झोन सद्या डिसमेंटल जावपाक सुरू जाला कितें आयकूं येता कल्पेश आनी ऑन ग्रावंड परिस्थिती कितें दिसता दिल्ली की टोटल आमकां 7 केसीस मेळ्ळो पण भितरली एक केस अनआयडेंटिफायड आशिल्ली सर ती केस आयज आयडेंटिफाय जाल्या तो ही इज अ पोलीसमॅन तो करमळे विलेज जो वेळग्या करमळे म्हणून गांव वळखले वतात त्या गांवांतलो तितून प्लस आयज आनी एक एडिशन केस जाले दॅट इज फ्रॉम माळवली विलेज सो टोटल नंबर ऑफ केसीस आर 8 टील नाव तर सकाळच्यान एक मेसेज सर्क्युलेट जाता जो मेमोरंडम सर्क्युलेट जाता रिगार्डिंग सर डिसीड ऑफ कंटेनमेंट झोन म्हणून पण तशें सर कांयच जाल्लें ना ते मेमोरंडमान क्लियरली बरयल्लें आहे की मॉडिफिकेशन टू द कंटेनमेंट ऑर्डर बफर झोन्स आर डिसीड विथ इमिडिएट इफेक्ट आणि जी कंटेनमेंट आहा न्ही ऑल अदर कंटेंट्स टू द स्टेट कंटेनमेंट ऑर्डर रिमेन्स अनचेंज ज्या सर टायमार थंयसर कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केलो आणि थंयसर जर सिच्युएशन सर सामकें पिसफूल आशिल्लें म्हणजे थंयसर पॅनीक बिनीक व्हडलेशे लोक जायनासले पण जेन्ना आतां पेशंट एकूय ना थंयसर 0 पेशंट जाला जाल्यार आमचो थंयसर कंटेनमेंट झोन रिलीज अजून कित्याक मेरेन करूंक ना म्हणून आतां सर थंयसर मातशें टेन्शन वाडपाक लागलें कित्याक तर खूब जाणांचे प्रश्न आसता पोटाचो प्रश्न आसता सगळे खुबशे जाण डेली वेजेस बफर झोना भितर आनी कंटेनमेंट झोना भितर सद्याक थंय खंयची एरिया आसात बफर झोना भितर सर केसरवाडा आनी देऊळवाडा आशिल्लो सर आणि कंटेनमेंट झोन आशिल्लो तो घोडेमाळ आशिल्लो लोकांचे सर म्हणणें अशें आसा की 2 टायमा वयले जेवण गव्हर्मेंटान प्रोवायड केलें म्हणून जायना पोटाचो प्रश्न आसा खुबशे लोकांचे इन्स्टॉलमेंट्स आसता तेंचे बँकेन लोन्स आसतात ते पे करपाक जाय जॉब वचत म्हणून एक भंय आसता म्हणून थंयसर सिच्युएशन आयज सांजच्या टायमा वयल्यान मातशें चड लोकां भितर पॅनीक जाल्लें आसा सो ऑन ग्रावंड परिस्थिती कितें आसा सरकाराचो मेमोरंडम जरी आयलो तरी ऑन ग्रावंड कांयच परिस्थिती बदलली ना डिसमेंटलिंग ऑफ बफर झोन कंटेनमेंट झोन जाल्ले ना अजून मेरेन सर तशें थंय कांयच जाल्लें ना आसा तीच परिस्थिती तशी आहा कंटेनमेंट झोन स्टील कंटिन्यूस एज फार एज बाकीची केसीस ज्यो आसात त्या वाठारांतल्यो तूं देर इज नो पॅनीक रायट नाव देर इज नो इन्क्रीज इन केसीस
आणि कंटेनमेंट झोना भितर सुद्धा एज पर युअर रिपोर्ट देर आर नो पॉझिटिव्ह केसीस. येस एक्झॅक्टली सर. सो हांव वास्को वता ही परिस्थिती म्हाका दिसता उलटी आसा. कंटेनमेंट झोन चालूच आसा, टेस्टिंग जायना म्हणून लोक बेजारतात आनी कंटेनमेंट झोन वाडत आसात. विक्रम, कित्याक मांगोर हिल धरून स्टार्ट करया, जुवारी नगराचे या आनी बाकीचे अपडेट्स घेवया. वॉट आर यू हियरिंग? सर आता मी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेनमेंट झोन, हांव सर एक सांगूंक सोदतां की आता हो जो मांगूर कंटेनमेंट झोन आसा ताजेर एक मोठो विवाद चालू जाला. म्हणजे एवरी डे पीपल आर गॅदरिंग. 33 दीस ऑलमोस्ट जाल्या सर आयज, आणि थंय अजुनूय लोकांची कंप्लेन आसा की आमकां कांयच फॅसिलिटी ना, टेस्टिंग केल्ली वचना, आमकां सारकें टायम टू टायम जेवण मेळना, आणि कितले दीस आमी भितर रावतले हो एक मोठो प्रश्न. म्हणजे आमी भितर रावन करपाचें कितें? तूं आमकां टेस्टूय करचो ना, जेवणूय दिवचो ना, कामाकूय वचूंक मेळना, नेगेटीव्ह आहा काय म्हणून खबर ना, पॉझिटिव्ह आहा म्हणून खबर ना, पूण आमी आपले भितर आसा. आमी भितर रावन करपाचें कितें? आमकां कांय उपाय बी ना, आमकां कांय करूंकूय मेळना. कितें खातलो म्हणजे आमकां खावपाकूय सारकें मेळना, आनी खंय जोडपाक वतलो म्हणजे ताका तेंय करूंक मेळना. सो ताका लागून तर एक मोठो प्रश्न पडला की हो कंटेनमेंट झोन जो आसा हो केन्ना फ्री जातलो, थंय टेस्ट जातली काय जावची ना, थंय सगळ्यांक टेस्ट करतले काय करचे ना. आता जाला कितें सर, नाव एस्टरडे जेन्ना सावयन आमकां एक न्यूज दिली की अशी न्यूज जाली की आमचे मोती दोंगराचेर 960 टेस्ट जाल्यो. आता कालूच जो आल्मेदा आसा वास्कोचो MLA ताजें म्हणणें आसा की एडमिनिस्ट्रेशन हेज डन अ ब्लंडर. तांच्यांनी जेन्ना स्टार्टींग हे जेन्ना झोन डिक्लेअर केल्लो मांगराचो कंटेनमेंट झोन वॉज द रायट थिंग, पूण तेन्ना जेन्ना तांच्यांनी वॉर्ड डिसायड केल्ले ते वॉर्ड सोडून बाकीचे 4 वॉर्ड एड जाले भितर. इट वॉज इनिशियली फॉर 2 वॉर्ड्स बट 4 अदर वॉर्ड्स वर ऑल्सो एडेड, म्हणजे ताका वाट कन्सील करपा खातीर. आनी ताका लागून बाकीचे जे सगळे लोक आसात तेय भितर कंटेनमेंट झोनान उरले. कंटेनमेंट झोनान उरले ते उरले, पूण तांकां अजुनूय तांची टेस्टिंग जावंक ना. जेन्ना कंटेनमेंट झोन केल्लो, आय स्टील रिमेंबर फर्स्ट दिसाक द नेक्स्ट डे देवर टेस्टिंग वॉज डन, सेकंड डे टेस्टिंग जाली, थर्ड डे मागीर टेस्टिंग जाली, आनी मागीर 4-5 दीस बंद पडली. तेन्ना न्यूज अशें आयकूंक आयली की अर्बन हेल्थ सेंटर जे आसा ताजे स्टाफ पॉझिटिव्ह जाल्या, आनी ताका लागून मागीर टेस्टिंग बंद जाल्यो. तेन्ना CMन स्वता CM आनी साऊथ गोवा कलेक्टर गोंया वास्कोन येवन तांच्यांनी सांगलें की आपूण 5 दिसांनी भितर हे अख्ख्या लोकांचे आपूण टेस्टिंग करता. तशें जालें ना, कित्याक मागीर तांच्यांनी कॅटेगरी केली की आमी OPD दवरतले, आनी जे कोण अबाव 60 आसा, जावं कोण अबाव बिलो 8 आसा, जावं कोण प्रेग्नंट आसा तांकांच आमी टेस्ट करतले. आता जेन्ना न्यूज अशी येता की 965 पीपल वर टेस्टेड इन मोती दोंगूर, कालूस आल्मेदा म्हणटा की वास्कोकारांक दे हॅव बीन निग्लेक्टेड अँड दे गिवन स्टेप मदली ट्रिटमेंट. जेन्ना 965 कॅपॅसिटी करपा जाता जाल्यार आमच्या मांगरान सपोज एक 965 कॅरी आउट करत टेस्ट, इवन अराउंड 500 to 600 सुद्धा करत दिसाचे, then that entire area can be tested in about 10 days. In 10 days you can realize की कितले पॉझिटिव्ह आसा, कितले नेगेटिव्ह आसा, यू कॅन बायफर्केट देम. पूण अशें कांय जालें ना. थंय जे लोक आसा तांचे डेली डिमांड आसा. आयज सुद्धा सर 5:30 4:30 5 सुमार 150-200 बायलां थंयच्यान ते हाजेर जमली सर बॅरिकेडा कडेन, आनी तांच्यांनी सांगलें की आमकां तुमी भायरूय सोडना जाल्यार आमकां एक चान्स तरी दी, आमचो एक मनीस भायर वचपाक दी, ताका पयलीं टेस्ट करा, कोवीड पॉझिटिव्ह वगैरे आसा जाल्यार ताका भितर दवरा. सपोज नेगेटिव्ह आसा एटलीस्ट लेट हिम गो टू वर्क. थंय ज्यो गाडयो तांच्या लोकांच्यो गाडयो आसा तांच्यांनी गाडयो घेतल्या, पूण ते आसा भितर, तांचे ड्रायव्हर आसा भायर, तांचे लोन आसा गाडयांचे, ते लोन फारीक करतलो जाल्यार ते ड्रायव्हरांक तरी गाडी दिवपाक आमकां चान्स दिता, तेंय जायना. सो हांगा लागून सर कंटेनमेंट झोनाचेर एक व्हडलो बोवाळ पडला. आनी आतां अशी परिस्थिती दिसून येता की सर टुडे आज जेन्ना मामलेदार थंय तांकां मेळ्ळो, तांच्यांनी ताका अश्युरन्स दिले की आपूण फाल्यां डेप्युटी कलेक्टरांक उलयता आनी हाडटा. आतां हे भितरले जे आमकां न्यूज आयकूंक येता सर, ते आतां अशी सिच्युएशन जाल्या की थोड्या दिसांनी जे BJPचे कार्यकर्ते सुद्धा जे भितर भोंवता आनी तांकां हेल्प करपाक, आयडेंटिफाय करपाक, तांकां जेवण पावपाक वता, तांकां सुद्धा ते मारपाक तरी जाल्या. म्हणजे दे आर फायनली गोइंग टू डिफाय द कंटेनमेंट झोन. आनी इन लार्ज नंबर समज एक 2000-3000 लोक भायर सरले, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. अशी परिस्थिती जाल्या, दॅट एरिया इज बॉइलिंग. तांचो एकूच प्रश्न आसा की आमकां आयदर टेस्ट करा नाल्यार आमकां तरी सोडा. बट यू आर नॉट टेस्टिंग, यू आर नॉट गिविंग प्रोविजन, यू आर नॉट डुइंग एनीथिंग. 33 दीस जाले कंटेनमेंट झोन तसोच आसा. तसो आसा सर. ते कितें म्हणटा सर, आमकां टेस्ट करा नाल्यार एटलीस्ट आमकां फ्रीडम तरी दिया, एटलीस्ट आमकां भायर ते सोडूंक मेळटलें. दुसरी गजाल जी आमकां आयकूंक येता की सर आयज वास्कोची BJPचे हे जे मंडळ आसा तांच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. ते कितें म्हणटा सर, जे आतां हे जे कंटेनमेंट झोन आसा हातून भितर अराउंड 7,000 लोक आसा, म्हणजे एक 6 ते 7,000 लोक इजिली आसा. आनी दॅट इज अ व्हेरी बीग डिसायडिंग फॅक्टर. म्हणजे
जेन्ना इलेक्शन जाता पळय सर थंय जेन्ना इट इज वन ऑफ द एरिया विच डिसायड्स ऑन द रिजल्ट. सो ताका लागून थोड्या लोकांचे कितें आसा तांचें म्हणणें आसा की पॉलिटिशियन जे आसा दे आर ओनली ट्रायंग टू टेक पॉलिटिकल मायलेज. म्हणजे तांकां बाबडे भितर उरल्या तांचे कितें करपाक जाय अशें. सो दे आर सेइंग दॅट दीस इश्यू शुड नॉट बी पॉलिटिसायज. जुवारीनगर किती परिस्थिती आहे? तर जुवारीनगरची परिस्थिती अशी आसा की काल जेन्ना आमकां राती आयकूंक आमी जी पळयल्या फिगर हॅज गॉन टू 80. थंय अजुनूय कंटेनमेंट थंय तरी अजुनूय सद्याक कसले जेवणा खाणाचो बोवाळ अजुनूय सद्याक तरी ना. म्हणजे इट इज जस्ट 2 or 3 days that they have been made into a containment zone. सद्याक तरी ते काय ना. एक वाट आशिल्ली थंयच्यान जे भायर सरताले थंय सद्याक ते तांच्यांनी ट्रेंचिंग करून बॅरिकेडिंग करून थंय पुलीस व्यवस्था केल्या सो दॅट पीपल डोंट कम आउट ऑफ दॅट एरिया. जेवणा खाणा तरी सद्याक काय प्रॉब्लेम ना. थंय सद्याक टेस्टिंग चालू आसा. पूण कितें फिगर येता कितले लोक पॉझिटिव्ह ताजें आमकां इन्फॉर्मेशन दिवपी कोण ना. दॅट्स व्हेरी ट्रू. हांव जेन्ना म्हणटा ब्रिफींग जाय ते ह्या कारणां खातीर. मांगराक प्रश्न आसात, टेस्टिंगाचे प्रश्न आसात, पण ते सरकारा म्हऱ्याक पावोवप कशें? कारण सरकार तर तुगेले लोकांचें आयकून घेवपाक ब्रिफींगच करना आनी ज्या टायमार केसी वाडपाक लागल्यात त्या टायमार ब्रिफींग बंद करून बसला. ही वस्तुस्थिती जाल्या. विक्रम, गो हेड. सर एक अशें आयकूंक येता की एक मोर्मुगांव तालुकाचो आय कॅनॉट टेल यू द एरिया पूण एक पेशंट जो आसा म्हणजे ही इज अ लिटल बीट इन अ व्हेरी क्रिटिकल स्टेट. ही हॅड गॉट अदर एलिमेंट सो दॅट इज कॉम्प्लिकेटेड अशी न्यूज आयकूंक येता की इज व्हेरी क्रिटिकल. सो सद्याक जेन्ना आमी कोणाक कन्फर्म करपाक वता डॉक्टर्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू अस. देर इज नो वे वी कॅन गेट इन टच विथ द हेल्थ डिपार्टमेंट. सो एक सरकारान सर एक एटलिस्ट इलेक्टेड मेंबरांक जावं रिपोर्टरांक एक एटलिस्ट खंय तरी कम्युनिकेशन म्हणजे आता कितें आसता सर दे हॅव गिवन अ डायरेक्शन की कसलीच फेक न्यूज करपाची ना. पूण फेक न्यूज करचे पयलीं कन्फर्म जर करपाक वतलो जे कोण ऑथरायज्ड मनीस आसा ते जरी आमकां रिस्पॉन्ड करना वी हॅव नो अदर ऑप्शन. सो एटलिस्ट कशें तरी अरेंजमेंट करूंक जाय गव्हर्मेंट अशें आमची दिसता वाचून सद्याक. नो, आय कंप्लिटली अग्री विक्रम. प्रश्नच ना. थंयच्यान आय कम बॅक टू इफ रिक्वायर्ड. हांव विनायका म्हऱ्या वता. दिवचल आनी सांखळी थंय आतां नवीन जाला केसी वाडत आसात आनी त्याच बरोबर मुखार कशें होय प्रश्न आसा. विनायक, कितें आसा ग्राउंड लेवल परिस्थिती आनी वॉट आर यू हियरिंग? सध्या दिवचले काल म्युन्सिपालिटी एरियेन पयलो पेशंट गावलो. साश्टीवाड्या हांगासर तो पेशंट आसलो अँड खूब दीस जाले ताका जोर आसलो म्हणून ही वॉन्ट्स टू टेस्ट हिमसेल्फ आनी मागीर ताका म्हापसा रिफर केलो आनी तो पॉझिटिव्ह गावलो. ताच्या फॅमिली क्वॉरंटायन केल्लेले आसा. तुमचे स्वॅब्स काडले वतले आतां. दुसरी गजाल म्हटल्यार काल नेस्ले कंपनी जी आसा लाडक्या थंय बॉम्बे सावन एक ड्रायव्हर येयल्लो माल घेवन आनी नेस्ले कंपनीच्या गेटीरूच तेजो टेम्परेचर हाय मेळ्ळो म्हणून ताका म्हापसा रिफर केलो आनी तो पॉझिटिव्ह गावला आनी ताका आतां हॉस्पिटलायज केल्लेले आसा. सांखळे मातशी परिस्थिती सर गंभीर आसा. म्हटल्यार थंय आयज 10 पेशंट गावले. 8 पेशंट हरवळ्या, 2 देसाय नगर. म्हणजे हे जे आयज गावले पेशंट ते जे रिपोर्ट स्वॅब्स काडले गेलेले जे पयलींच्या कॉन्टॅक्टान आसले पयलींच्या पेशंटाच्या कॉन्टॅक्टान आसले ते आयज 10 रिपोर्ट्स गावले. आनी एक वायट गजाल म्हटल्यार सांखळे हेल्थ सेंटर जे आसा तितूंतली एक नर्स जी आयज आसा तिका मातशी थंडी आसली म्हणून टेस्ट केले तेन्ना ती पॉझिटिव्ह गावलेली आसा. अशें आयकपाक येता की ती स्वता कॅज्युअलिटीन काम करताली आनी इफ सपोज जर ती कॅज्युअलिटीन काम करता जाल्यार मायट बी चान्सीस देर की वाडू शकता फाल्यां सकाळी नंबर्स. सो सध्या आयज जे गावल्या पेशंट त्यांची सांखेन गावल्या त्यांची काउंट आसा 12. टोटल ऑल ओव्हर बिचोले धरली जाल्यार काउंट आसा 53 आनी 53तले 45 केसीस हे सांखळेन आसा. सो सांखळे इज एन ऑन अलार्म टोन. सामकें बिकॉज 45 इज अ बीग नंबर आनी जेन्ना आमी कोविडा सारको सुपर स्प्रेडर म्हणटात तेन्ना 45 इज रियली अ बीग नंबर. हांव म्हापशां वता श्याम सुंदर फडटे म्हऱ्या. श्याम, कितें आयकूं येता? प्रमोद, बार्देशांची परिस्थिती हे सध्या जर जाल्यार बरी आसा. गेले गंगानगरांत 6 आसले ते रिकवर जायत येयल्या. इवन पिरणाचे थंय रिकवर जायत येयला आनी ते 180 जाणांचे रिपोर्ट काडल्यात ते नेगेटिव्ह येयल्ले आसा. ते पिरणाच्यान कुशीक जे पेडण्यान वजरी गांव आसा थंयसर 3 जाण पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. 2 जाण हे वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन कामाक आसताले आनी एक गव्हर्मेंट सर्वंट आनी तेंचे फॅमिलीकूय बीन टेस्ट केल्ले आसा. तेंचो रिपोर्ट येवंक ना आनी बाकी कितें आहा ते फाल्यां हे करतले म्हणून डॉक्टरा कडल्यान सांगिल्लें. थँक्स अ लॉट फडटे. हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सोंपला. पूण हांव परत त्याच मुद्द्याचेर येता की ज्या तरेन केसी वाडटात
ज्या तरेन गजाली आमकां आयकूं येतात, सरकाराचें नागरिकां बरोबर मिडियाच्या थ्रू कम्युनिकेशन सारकी जावपाक जाय ही एक गजाल, सद्याक तें जायच ना. ही ब्रिफिंग्स परत स्टार्ट जावप गरजेची, कारण गोंयभरच्या लोकांचे प्रश्न आमचे म्हऱ्या येतात, आमच्या रिपोर्टरां म्हऱ्या येतात, आमच्यातली सगळीं रिपोर्टरां म्हऱ्या येतात. पण ते जर सरकारा मेरेन पावयतले आनी सरकाराक जर त्या गजालींचेर प्रश्न विचारतले तर सरकार सद्या मिडियाच्याय मुखार येना, लोकांच्याय मुखार येना आनी एक हेल्थ बुलेटीन काडटा आनी एक विशय काबार करता. सो जेन्ना ह्यो केसी अश्यो वाडटात तेन्ना इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट टू कम फॉरवर्ड अँड रिस्पॉन्ड. आनी बाकीची राज्य सरकारां हे करतात, अजुनूय करतात. सो हीच मातशें लक्षांत घेवची आनी हे कम्युनिकेशन स्टार्ट करचें, बिकॉज एज डेज प्रोग्रेस दीस प्रॉब्लेम कॅन बिकम व्हेरी व्हेरी सिरियस. हांव इतल्याचेर थांबतां. थँक्स फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.